फीज घेवपा खातीर करून आमच्या भुरग्यांक फॅसिलिटीज मेळपा खातीर म्हणून केल्ले आसा. जशें गव्हर्मेंटात शिकयतात त्याच फीज आनी त्याच बेसिसाचेर ताका हांगा शिकयतात. तीच एडमिशन जी फीज आसता. भुरग्यांक जेन्ना मार्गदर्शन करतना सायन्सीक गेले काय निटाक बसोंकूच जाय नाल्यार निटाक बसानासतना रावता आनी आपल्याक एडमिशन नर्सिंगाक दी म्हणटा. कित्याक सांगता निटाक बसप जेईक बसप हे टिचर्स पेरंट्सांक खबर ना. नीट आनी जेई आमच्या स्कुलाचे पेरंट खंयचे जाण आसतले ताका खंयची नीट खबर आहा आनी खंयची जेई खबर आहा. ताका टिचरान त्या खातीर हांवें म्हटलें पास आवट जालो म्हणजे आपलो रूल सोंपलो न्ही. ते भुरग्यांक प्रॉपर जो पर्यंत तेणी ठरयल्ल्या करियरान एडमिशन घेयना तो पर्यंत फॉलोअप करात जेणे करून ते भुरगे आयुश्यभर तुमची याद करतली. ह्या विकेंड सुद्दां हांव सांगता प्रत्येक भुरग्याचें करियर घडप आनी ते करियर घडपा खातीर एज अ मुख्यमंत्री आनी आमदार म्हणून सातत्यान हांव तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर आसतलो भुरग्यांच्या फाटल्यान आसतलो. तुमकां भुरग्यांक तुमचें करियर पुश करपा खातीर करियर पुश करपा खातीर हांव परत एकदां सगळ्या भुरग्यांक सुयेज चिंतिता आनी तुमी बरें करियर तुमचें चूज करचें. चलये आनी चोडा हें उलोवंक ना. चलयेन सुद्दां आपलें करियर करपाक जाय. हांव बरेचशे फावटी सांगता BA ना चलयेन सुद्दां आतां प्रोफेशनल एड्युकेशन घेवपाक जाय आनी तें प्रोफेशनल एड्युकेशन आज आमकां साखळेंत एवेलेबल आसता. पणजेन सुद्दां न्ही आनी त्या साखळेंतल्यान आमी तें घेवपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ताका खुबश्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आमी एवेलेबल करून दिल्या. ताचो सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो.